वर्साचो सादो काळ 17वें सातोळे शुक्रार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 13 ओळी 54 ते 58. जेजून आपल्या खाशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानान अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजमिता करची पदवी हाका खंयची? हो तोव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी तांच्यो भयणी सगल्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हटलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या कश्या देसान आनी आपल्या घरान मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशी विजमिता केली ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.